माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा आणि आम्ही रेडी जाला. आयज बर्थडे बॉय खंय गेलो? जायना पळय तरी बर्थडे बॉय आयज हांव तुमी मॅचिंग मिटिंगी अशें आमचे काय प्लॅन ना जालें. हय तुय मॅचिंग सेम केलो. आयज बर्थडे बॉय आमकां भायर व्हरता खंय हय लंचाक. सो म्हटलें हय डिनर खंय. सो सकाळ 12:30 जाली जायना आमचे सकाळचे. तो मसा किरकिर करपाक लागलो. जस्ट न्हिदता उठता रे हा रडटा ताका येला न्हीद ताका ते प्रेमान घातला. ओके सो एक्चुअली आमचे एक प्लॅन आसलेले दुसऱ्या खंय तरी एक रेस्टॉरंट वचपाचे प्लॅन जालेले. जालें कितें ते रेस्टॉरंटचे ओनर आहा पळय आमचे विडियोज पळयता. सो ती ना ती आउट ऑफ गोवा गेला. सो आमकां जाय आसली ती रेस्टॉरंटान कळ्ळें. जेन्ना आमी रेस्टॉरंट वयतले पळय आमकां ती जाय. सो ती ना म्हटल्यार की पळय शिवम पावलो नाका नेक्स्ट टायम या. पण हांव तुमकां नांव सांगना हॉटेलाचें. नेक्स्ट टायम वयतली परत थंयसर. ओके सो आतां आमी दुसरे प्लॅन केला. खंय प्लॅन केला ते मागीर तुमकां दाखयता हांव. ओके भायर सरया न्ही 12:30 जाली. पयलीं आमी देवळां वयता. देवळां वयतली मागीर केक कलेक्ट करतले मागीर आमचें तें मेन डेस्टिनेशन आसा थंय वयतले. ओके सो चला भायर सरता. आनी हांव आसा पळय रेडी जालो. हो शूज घालता. हें बॉक्स पळय नाका हें स्पिकर हें आई पळय थंय आई हाय म्हण. आमची युट्यूब फॅमिली आसा इमॅक्युलेट फर्नांडीस. तिने म्हटलं आई सामकी मराठी हिरोईन दिसता खंय. आनी ते आयकून सामकें हॅप्पी जालें. आई मराठी हिरोईन दिसता खंय ती हॅप्पी जालें आयकून. सो हय तिने अशें म्हटलां म्हणून. ओके आं बेश्टी घे. ओके चला भायर सरता आमी. टायम जालो 12:30 जाली आनी पावस नाच चल पण वतूय ना दमडा. आं घाल आनी कितें उरलें तें बॅग घेता. ओके आतां तकले ते कॅप बी घाल नाका मागीर घाल कित्याक आतां गरमी जाली की रडटा मागीर तो. सो भायर पळयात ओके दमट आयज. सो आयज आसा 2 सेलिब्रेशन. ऋषिकाक आयज 3 मंथ कंप्लीट जाता आनी तेजे नखरे खूब जाला ऋषिकाचे. हांव करता बरो उलयता. अब्बू करता ओके 2 सेलिब्रेशन एक ऋषिकाचे आनी शिवंताचे बरें न्ही. एक दिसाक 2 सेलिब्रेशन. केक आसतलो तो एकूच कट करपाचे. हां कॅन्डल नाका काल अशें केला न्ही कॅन्डल हाडपाक विसरलें ते दितले पळय दिसना आसूं. ओके सो पयलीं आमी टेम्परा वयता. सो त्या भायर सरलात न्ही तोड्डा केक घेता. ओके केक घेवन मागीर टेम्परा वयता. बेकर स्ट्रीटांतले केक घेता. चला सो शिव गेला केक हाडपाक आनी बेकर स्ट्रीटान सामके रश आयज संडे. लोक सगळे केक कॉफी पिवपाक येता. आयज सामके रश आहा ट्रॅफीक बीन न्ही संडे लोक भोंवता आनी ते आयज अशी बेकर स्ट्रीट इतले आमी रश पळोवंक ना पण आयज सामके रश आहा. ए तो न्हिदला ताका हात लायना रे तुमी न्हिदना जागो आहा टायम जाला हांगासर हो खूब गाडी आहा एका बेकर स्ट्रीटान खूब लोक आहा आयज. गर्दी तिका मेळ्ळा का ना केक गर्दी आहा न्ही कित्याक लागून गर्दी संडे न्ही पार्टी करपाक हय जालें चल टेम्पल या न्ही चल. सो पावली आमी तोड्डा गणेश टेम्पल. निशवी न्हिदला म्हटलं ताका आनी उठलो की तो रडटलो लायक पांय पडून या म्हटलं. तर बरें देवाळ मागूंक घे. हय अजून पावना आमी. सगळ्यांक भूक लागला. सकाळी केलेले पोळे 2 पोळे खावन जिरले हांगासर. टायम किती जालो 1:30 जाली. सो ऑलमोस्ट पावत येयला आमी. सांग तुमकां मागीर खंय ते तुजे ते वॉच फाटी आसता 1:30 जाले. एक्चुअली प्लॅन केलेले 11 भायर सरपाचे जायना. पयलीं जाताले सगळे टायम टू टायम. आतां बाबू असो म्हणटा जायना न्ही ते ताका लागून तो मागीर रडटा हें ताका मातशें सारकें सांबाळून हें करून मागीर भायर सरली आमी. पावसूच नाशिल्लो न्ही पावस जाय आसलेलो कितें रातचो पडलेलो बारीक मागीर ना आयज सकाळच्यान कांयच ना. आतां आमी खंय तरी पावला. खंय पावला अशें हॉटसेल ते कितें म्हणटा हॉटसेल ही कितें बरें आहा न्ही
सगळे विलास हांगासर. हय हे डॉन बॉस्को प्री प्रायमरी खंय वयता न्ही हांगा. बीच आहे तेवटेन. तुम्ही म्हणटा सर आमी खंय वयता. हांव फर्स्ट टायम पावला. आतां खंय वयता पळय आमी जेवपा आतां फर्स्ट टायम पावला. शिव तेजे सदांचेच तेजे इव्हेंट बी आसता तें खबर आहा. बरें ग्रीनरी सामकें न्ही. आनी हेवटेन वयर बरें कितें आहा वावरी दिसता. अशें बरें काळोख जावंक जाय आनी अशें पावस पडूंक जाय. आनी हांगासर मातयेचें बरें केलां पळय न्ही. वाव बरें दिसता न्ही. वाव पळयात बरी दिसता हांगासर. वाव ते कितें बीच आहा पळय थंय. ते कसलें बीच. ऑर्चर्ड बीच न्ही ते. आमी बोलिंग येताले पिकनीक येताले. सो पावले आमी आमचें डेस्टिनेशन. मागीर सांगता तुमकां खंय तें. नांव दाखयना तुमकां दिसलें आसतलें. ओके गाडी पार्क करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चला. सो पावली आमी. बरें आहा न्ही. शिव आपले बड्डे बरें बरें हॉटेलान करता. म्हाज्या घरान हांवें रांदपाचें आनी हांवें खावपाचें. बरो आहा शिवनाथ. एनिवर्सरी ताज जेवंतान केला. आतां बड्डे हांगा. आतां म्हाजे बड्डे खंय करता पळयता राव. म्हाजे बड्डे येवनी. हांवें म्हटलें घरा करया कितें रांदया बिंदया म्हटलें. शिव ओपन नाका. ओके दाखयता तुमकां सरावंडींग. अजून तुमकां खबर ना आमी खंय पावले तें. सांगता राव मातशें. आई खंय गेली. आई फक्त झाड पळयता यो हांगासर. झाड पळयता खंय आई. पिकनिकेक. वाव थंय पळया कितें व्यू आसा. बीच आहे सर. येस टोपी खंय आहा. घाल ताका मातशें काना वारो खूब येता. कानान टोपी घाल. वारो आसा न्ही ताका लागून. आकाश घाल. केक धरता ती घे. कितें वारो चड आसा हांगासर ताका लागून. दुबय पावला खंय. दुबय तशी असली झाडां आहा. ना जागो आतां उड्डोली मातसो आसा न्ही. ना मागीर दवरता. चल चला. थंय कावळे रडटा. कितें म्हणटा ना बरी जाली गे सामकी ग्रीनरी. आनी तें पळय गंजन. पावस पडला बरें. पावस ना ते आयज. छत्री घेवन भोंवपाचें हांगासर. सो आमी पावला. सांग फायनली खंय पावला शिवनाथ. शिवनाथ तुमी शिवनाथ आयक. सो आमी येयला बे 15. येस बे 15. खंय बसया. वयर या हांगा बसया. हांगाच बरी दिसता. व्यू बरो येतलो. सायडीन थंय बीच आहे सर. बीच व्यू. व्यू बरो न्ही. हांगासर पळयात बीच आहा पण म्युजीक आसा. कॉपीरायट येतले. इश्वीक बडो बड्डे. तू मेन्यू पळय आनी ऑर्डर कर. आमकां श्रावण बी काय लागना. फक्त वेज ऑर्डर करशील. हय बरें आहा हांगासर. शिवाच्या निमतान बरें कितें पळोवंक मेळटा. बरें बरें खबर आहा ताका. रेस्टॉरंट बी सांगना आमकां. आनी आपले बड्डे पूण हांगा येयला. तूं दाखयता राव तुका. बरो आहा. बरो या न्ही मागीर सगळे. केन्ना परत या नाका. एकदां येयला आनी परत येवप ना. नेक्स्ट दुसरें रेस्टॉरंट दाखोवपाचें. बरें हांगासर व्यू बरें आहा. फुडें बीच आहा न्ही. सो बेस्ट आहा. मागीर न्ही अशें वचून तुका दाखयता हांव. एक बरें झलक दाखयता. बरें आहा. चड लोकूय ना कमी आहा. येतलें मागीर. आनी इश्यू पळय उजगी आहा. सो आमी स्टार्टर ऑर्डर केला. ते येवपाक टायम जातलो. सो म्हटल्यार तुमकां आमचे व्यू दाखयता.
पण म्हाका चलपाचे हे ना भूक जाला. पावस येयलो बारीक पडटा. सो हे सगळे कॉटेजीस हे पळय सामके बरे आसा. शेल्स पळय कितले पडला. हात नाका पावस पडटा बारीक शिनात. बरें जालें आतांच व्हिडिओ काडया मागीर आनी पावसान जावचें ना. हे पळय बिचा अशे कॉटेजीस आहा आनी हांगासर बे 15 धापलेले आहा. बरें आहा व्यू बरें आहा बेस्ट. सो हांव न्ही हें रेस्टॉरंट आहा पळय तुजें लोकेशन आहा पळय डिस्क्रिप्शनाक घालतलें. ओके तुमकां कोणाक येवपाक जाय तुमी येयात. पण आमी स्पेशली शिव कित्याक येयला हांगासर हांगा जेवण खंय बरें मेळटा खंय ताका लागून तो येयला हांगासर. अशें आसा हांगासर सगळे नाल्लाचे झाडूच आहा. बरें आहा निशुनाथ. हांगा जे कॉटेजीस आहा पळय आयकता. हो पळय आयकता धांवलो पळय. हांगा कशें प्रायस कॉटेजीस. एक मिनट सांगता तुमकां कशें आहा ते. कितले 6000 रुपीज आहा कॉटेजीस. म्हणजे आतां एक रेट आसतले आनी डिसेंबरान डिफरंट आसतले रेट. 10,000 बी आसतले. बरें आहा पळय. आनी हांगा या बसपाक हे बेंच पळोवन म्हाका स्कुलाची याद येयली. बरें आहा न्ही हांगासर. आमी हांगासर ऑर्डर केला लिंबू पाणी. हे पळयात. सो हांगासर ऑर्डर केला आमी किंगफीश मसाला. ओके टेस्ट मी सांगता तुमकां कशें आहा तें. आनी सायजूय मातशें बरें आहा न्ही बरें व्हडलें सायज आहा. बरें गे शिवनाथ मागीर खाता खंय. शिवनाथ मागीर खाता खंय. बरें आहा हय मोबायल दवर. किंगफीश न्ही आका सारको आहा. किंगफीश न्ही सामके फ्रेश आहा. सायजीन बरें व्हडलें आहा आनी मसाला सामको टेस्टी. प्रॉन्सूय सायजीन बरें मोठे आसा आनी बरें रवा फ्राय केला बरें टेस्टी आहा. ओके सो हें आमी स्टार्टराक हें ऑर्डर केल्लें. ओके हें खावंक घेता मेळटा तुमकां. इशुका घेवन भोंवंक जाय खंय पळय प्रेमान घातल्यार रडटा. घेवन भोंव खंय. फाटल्यान पळय आं ओपन आसा शिवनाथ. हय सो हांगासर ऑर्डर केला प्रॉन्स पुलाव. प्रॉन्स पळय कितें मोठे मोठे आहा. रोटी आनी हें कितें बटर चिकन आनी तें कितें म्हणटा हंडी न्ही शिवनाथ. मुर्ग हंडी. सो हें आसा मुर्ग हंडी. सो तें सांग केक हाड म्हणून सांग दिला केक दिला. सो जेन्नाय आमी न्ही फ्रायड रायस घेता प्रॉन्स अभी सो फर्स्ट टायम म्हणटा पुलाव ट्राय करया म्हटलें. शिवनाथ आयज मिरची खातलो. आयज शिवनाथ हे मिरची खातलो. इफ म्हाका तूं लायक करता तूं आयज हे मिरची खातलो. आई म्हाका लायक करता पळय शिवनाथ खातलो. आई खाता. आईक चॅलेंज नाही. शिवनाथा खातलो. पहिले पुलाव घे रोटी घे आणि खा. तिखट आहे. ओके आता केकाचे वाट. सो चडशा व्हिडिओ काडना कित्याक खबर आहा म्युजीक कॉपीरायट येता. म्युजीक लायला ताका लागून. सो आतां म्युजीक बंद केला न्ही. कमी केला. इतलें ओके न्हू रे नाल्यार कॉपीरायट येतले. येस बर्थडे केक. कॅन्डल हाडले न्ही बरें जालें. आमी कॅन्डल हाडूंक ना. घ्या काय सो आयज 2 सेलिब्रेशन आहा. शिवाची बर्थडे आनी बाबूक आयज 3 मंथ कंप्लीट जाले आसा. पण केक एकूच आसा. ओके जाल्यार केक कट करता.
हांव 12 बसयता पळयता हांव. तूं जेवून घे तूं जेवून घे चल चल. ना दूध दी म्हाका दूध दी. मातसो क्रँकी जावपाक लागला आनी मेन कितें जाला खबर आहा मातशी गरमी जावपाक लागला हें आवटडोर न्ही हें ताका लागून आनी भायर पावस ना कांय ना ताका लागून गरमी जावपाक लागला तो क्रँकी जालो. सो आमी जेयली तर शीव उरला बाबडो पयले बड्डे तो लास्ट. सो आमी जेयली बेगिना बेगिना केन्ना असो क्रँकी करना मातशें ताका गरमी बी जालें न्ही तो मातसो किरकी करता. तो म्हटलें मातशें ताका भायर हाडया. कितें रे काय नाका तुका आयज आं राखी घे लोमता हातीन राखी बी सगळें हातीन लोमता तुज्या हां यो मातशें हांगा बसया आमी. शिव गेला जेवपाक मातशें हांगा वारें हाडला आतां किरकिरी करतलें. बरें आसा व्यू पळय हांगासर ठीक आहे बरी दिसता न्ही थंड वारो येयलो. पयर आमी फर्स्ट बड्डे गेल्ली पळय थंय ताणें कांयच त्रास दिवंक ना. उग्गी आसलेलो जागो आसलो पण उग्गी कित्याक तो एसी न्ही ताका लागून थंड आसलेलें. हांगा कितें गरमी आतां ताका जायना. यो यो हांगा राव हांगा यो गे हांगा बरें आहा. तूं जेयलो रे हो काय ना जेवपाचें बी कांय ना इल्लेशें खाला कोंबडी भशेन खाला इल्ले इल्ले इल्ले. मी आनी जेवण तुमकां कितें सांगू बरें आसा टेस्टी आसा. प्रॉन्स पुलाव न्ही खूब बरें आसलेलें आनी प्रॉन्स म्हणजे मोठे मोठे घातला आनी क्वॉन्टिटी बरें आहा खूब आहा क्वॉन्टिटी आरामात उरतले आनी पळयता व्हरतले घरा उरले जाल्यार. क्वॉन्टिटी खूब आहा पिसीस बी बरें आसलेले. ओके यो गे सावकास यो. जय जय राम सीताराम खंय कितें करते आई म्हणटा नेक्स्ट टायम येवंक जायना खंय सवय करूंक जाय भुरग्यांक भायर भोंवपाचें. कित्याक खबर आहा रित्विकान आमकां इतले त्रास दिला. रित्विका टायमार कितें फर्स्ट भुरगे न्ही भायर सरत नासले आमी कित्याक भायर वचूंक जायना हांगा वचूंक जायना थंय वचूंक जायना. मागीर ताका न्ही एकदां भायर गेले न्ही खूब क्रँकी येता रडटालो बीन. ताका न्ही भुरग्यांक सवय करूंक जाय मातशें भायर व्हरपाक बीन. डेली अशें म्हणटा तुमकां केन्ना केन्ना अशें तांकां भायर व्हरूंक जाय. भायले तांकां वारें लागोंक जाय घरचेय वारें लागोंक जाय. एका ना मूड ना न्ही गे ते भितर न्ही मातशें गरम जाता फॅन बी आसा पण मातशी गरमी आसा. हांगासर बरो वारो आहा बरो आसा हांगासर. इश्वी कितें तुका एसी जाय न्हू रे तांकां न्ही सवय करूंक जाय नाजाल्यार हांव ऋतुकान आमकां जे कितें केला पळय त्रास कितें सांगपाचें तुमकां एक जाग्यार बसनालो तो. गरमी जालें गरमी जालें न्हू रे आतां नेक्स्ट टायम एसी घेवन भोंवया फाटल्यान फाटल्यान रे. ताका न्ही बरें वारो जाय बरें खुल्ला खुल्ला जाय गरमी ताका जायना. येतलो आतां पावस मातसो बारीक पडटा बरें दिसता. हांगा न्हिदोंक जाय न्हू गे शेंद्री घालून हांगासर कशी वाजून जेवून जावंक ना म्हळ्यार शिक्षकाक जेव म्हटलें तो आसा न्हू रे. टॉवेल बिवेल बाप ते टॉवेल बी सगळें थंय घेतलो ना प्रेमान आसा. गडबड गडबडीन ताका हांगा हाडला आमी. इश्वीक पप्पा बड्डे मरे आयज आनी तूं कितें करता पप्पा मामा करूंक ना. टंग दाखय टंग दाखय इश्वीक टंग दाखय हांगा पळय रे म्हाका पळय रे. ओय ओय टंग दाखय तोंड पुसते तोंड पूस टुवेल थंय प्रेमा कडेन आहा. हांव हांगा ताका टंग दाखयता तो हांसता म्हाका. कितें उलयता कितलो रडलो तूं खूब रडलो म्हाका टेंशन बाबा बाबा बी जेयले म्हाका जेयल्या काय जावकूच ना. ह्या इश्यूकाच्या चक्करान फोटो काडूंक ना काय काडूंक ना फायनली न्हिदलो. अरे तुवें आवाज काडला का न्हिदलो तो. फोटो काडटा जुना चॅप्टर आहा फोटो काडटाना न्ही पोट भितर घेता फोटो काडूं जाल्यार की पोट भायर सुट्टा असलो शिवनात. या न्ही उठलोय सगळो रिती ताका हें करता. चल या आमी चल बरें हांगा वेडींग बी जाता खंय अबे हांगासर दिसता न्ही तुमकां पळय हें हांगा वेडींग बी जाता बरें आहा. पूण आतां पावसान खंय न्ही शिवनात आतां पावसान कांय ना. हें गे लग्न वेडींग वेडींग जाता. चल घे धर ताका जालें बड्डे सेलिब्रेशन न्ही शिवनात.
शॉर्ट अँड स्वीट हा बारीकशे आता येतलो पावस घरा पळय त्या ऋतिका ट्युशन हा कितें खबर आहा ट्युजडे हो 3:30 आपयला हय जालें घरा पावले की डायरेक्ट तेच कपडे वच म्हणटा बॅग घेवन कित्याक खबर आहा 2 दिसांनी एग्जाम स्टार्ट जाता सकाळीं म्हाका धाड म्हणटलें तेणें 11 म्हणटा आमी सकाळचें उरना ती म्हणपालें 3:30 धाड म्हणपा आहलें सो पावतले आमी चल उकल अरे बाबा हांगा समज स्टेप्स आहा न्ही ताका लागून आनी थंय स्टेप्स आहा आई म्हणटा पराठा आनी पुलाव जिरले खंय हे सावकास यो हेंचे बसूय आहा न्ही हांगा हा पळय बे 15 बस यो सावकास यो तेंची बसूय आहा म्हणटा बे 15 हय चला ओके सो आतां भायर सरता आमी मागीर घरा वचून शिवता एक सरप्रायज आहा काय ना आमच्या कडसून बारीकशे सरप्रायज तेव्हा तुका नेक्स्ट ब्लॉग पळोवचे पडटले म्हणजे हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात आणि थँक्यू म्हण सगळ्यांक थँक्यू खूप जणांनी विशेष केला आशिल्लो आता सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा ओके मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please like, comment, and subscribe to my channel. Go, बाय 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 बाय